नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्ली हांगा आयोजित कार्यावळींत नामनेचे तमिळ कवी आनी सुटके झुजारी सुब्रमण्यम भारती हांच्या रचनांच्या संग्रहाचें विमोचन केलें. कार्यावळीत उलयतना फक्त 39 वर्सां पिरायेचेर व्हड कीर्ती मेळयल्ले सुब्रमण्यम भारती हे दर एका पिळगेच्या तरणाट्यां खातीर प्रेरणास्तोत्र थारतले अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. तशेंच भारतीय संस्कृती ही शब्द ब्रह्माक प्राथमिकता दिवपी आसा तेन्ना शब्दाच्या ताकीचें महत्व समजून ते पिळग्यान पिळगी मेरेन पावोवपाचें व्हड काम साहित्यीक करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. हम उस संस्कृति का हिस्सा है जो शब्द ब्रह्म की बात करती है, शब्द के असीम सामर्थ्य की चर्चा करती है. इसलिए ऋषियों और मनीषियों के शब्द ये केवल उनके विचार नहीं होते, ये उनके चिंतन, उनके अनुभव और उनकी साधना का सार होता है. उन असाधारण चेतनाओं के सार को आत्मसात करना और उसे अगली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, ये हम सबका कर्तव्य है. आज इस तरह के संकल्प का जितना महत्व आधुनिक संदर्भ में है, हमारी परंपरा में भी इसकी उतनी ही प्रासंगिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT खडगपूर हांगा आयोजित स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन 2024 च्या ग्रँड फिनालेत आभासी प्रणाली वरवीं मार्गदर्शन करतले. ह्या कार्यावळीत तरणाट्या वेवसायिकां सयत 1300 पंगड वांटो घेतात. स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉनाचे 7वें सत्र आयज सावन देशभरांत 51 नोडल केंद्रांनी सुरू जातलें. तशेंच ह्या फिनालेचे सॉफ्टवेअर आवृत्ती थांबनासतना 36 वरां मेरेन चलतली, जाल्यार हार्डवेअर आवृत्ती 11 ते 15 डिसेंबर मजगतीं आयोजीत जाता. संसदेच्या दोन्ही सभाघरांनी आज कोशाकार आनी विरोधी खंडपीठाचे खासदार हांचे मदीं वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर शाब्दीक चकमक जाली. हाका लागून राज्यसभेचे कामकाज आयच्या दिसा खातीर स्थगीत जालें, जाल्यार लोकसभा दनपरां 2 वरां मेरेन स्थगीत दवरली. राज्यसभेच्या कामकाजाक सुरवात जाली तेन्ना केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी काँग्रेस फुडाऱ्यांचे अमेरिकी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशना बरोबर आशिल्ले कथीत संबंध हे विशीं सभाघरांत चर्चा जावपाची मागणी केली. इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है. यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है. आज सकाळी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी विरोधी खासदारांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर हाडिल्ली स्थगिती न्हयकारली. हाका लागून तिडकल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षा आड अविश्वास प्रस्ताव सादर केलो. हाचेर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी आक्षेप घेत काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर राज्यसभा अध्यक्षांचो अपमान केल्याचो आरोप केलो. 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है. इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन की गरिमा को रखा है. और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं. वैश्विक आर्थिक धोरण मंचाच्या उक्तावण सत्राक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी CIIच्या संवसारीक आर्थिक स्थितीन दिल्ल्या योगदानाची तुस्त केली. तशेंच सरकार आनी उद्देग हांणी शांततायेन बरोबर येवन काम केल्यार आर्थिक उदरगत शक्य आसा अशें तांणी सांगलें.
globally is a big challenge. But inflation, as you know, doesn't respect borders. Inflation is so contagious that nowhere is any country's effort today is completely successful, because beyond its powers are inflation forces which come in. And therefore, the primary cause, I would think, is the disruption, the skirmish, the war, and as a result, world is facing a challenge which is reflected in very many ways in our economies. दिल्लीत जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर आप पक्षान काँग्रेस पक्षाबरोबर युती न करपाविशीं स्पष्ट घोषणा केल्या. काल महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके चर्चा करपाविशीं जाल्ल्या इंडी युतीच्या बसकेंत अरविंद केजरीवाल हांणी वांटो घेतिल्ल्यान परत एकदा दिल्ली विधानसभा वेंचणुके खातीर लेगीत दोनूय पक्ष एकठांय येतले अशी चर्चा सुरू जाल्ली. पूण ह्या चर्चांक विराम लायतना अरविंद केजरीवाल हांणी स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडोवपाविशीं समाज माध्यमाचेर संदेश घालो. तशेंच हे विशीं पत्रकारांकडेन उलयतना आपाचे खासदार राघव चड्डा हांणी दिल्लीत वेंचणूक लडोवपाक आमच्या पक्षाक कोणाच्याच तेक्याची गरज ना अशी गवाही दिल्या. मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी. किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता. ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं. आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते. बांगलादेशांत हिंदूंचेर जावपी अत्याचाराविशीं संवसारभरांतल्यान संताप व्यक्त जायत आसा, पूण बांगलादेश सरकार हे न्हयकारताले. पूण आतां बांगलादेश सरकारान आपले उतर बदलून बांगलादेशांत हिंदूंचेर जावपी अत्याचार मान्य केला. हालींच विदेश सचिव हांणी आपल्या धाका भोंवडेर भारतीयांचेर जावपी अत्याचाराविशीं थंयच्या सरकाराक जागयल्ले. अल्पसंख्याकांचेर जावपी अत्याचाराच्या 88 घडणुकांचो थंयच्या सरकारान स्वीकार केला. तशेंच विदेश सचिवांक भारत सरकाराच्या हुस्क्याविशीं तांकां नियाळ दिलो. ह्या घडणुकांनी घुस्पल्ल्या 70 लोकांक बंदखणींत घातिल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. बांगलादेशांतल्या 17 कोटी लोकसंख्येत सुमार 8% हिंदूंचो आस्पाव आसा. विदेश सचिवांच्या ह्या भेटे उपरांत बांगलादेश सरकाराची उतरां बदल्ल्यांत. पूण आतां ह्या अत्याचाराचेर बांगलादेश सरकार उपाय काडटलो काय ते चालूच उरतले असो प्रश्न आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळत सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.